आजच्या पत्रकार परिषदेक सगळ्यांचे तुमचे स्वागत। सगळे पत्रकारांचे आजच्या पत्रकार परिषदेत स्वागत। आजच्या ह्या परिषदेच्या निमतान भारतीय जनता पार्टी या वेळोवेळी तुमकां प्रत्येक वेळा आमी पर्कुलेट करपाक लागून सकले स्तरापर्यंत जी आमची कार्यक्रमाची जी रूपरेषा आसा ती आमी सदांच तुमकां सांगतात। इनफॅक्ट ताजें डिटेली आमी तुमचे कडेन पावयतात आनी जेणे करून सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबरच त्याच बरोबर संबंद गोंयकारांक पर्यंत ही म्हायती पावता। फाल्यां 7 नोव्हेंबर 2025 7 नोव्हेंबर इतल्या खातीर परत म्हटलें हांवें की हो एक आमच्या खातीर एक ऐतिहासीक असो दीस आसा, हिस्टोरिकल डे आसा। फाल्यां वंदे मातरम ह्या गिताक 150 वर्सां पूर्ण जातात। 7 नोव्हेंबर 1875 ह्या दिसा पंडित बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हाणें हें गीत जें आसा तें बरयलें आनी आमच्या ह्या पुराय देशा खातीर एक समर्पीत वृत्तीन आनी त्याच बरोबर एक आंगार कांटो हाडपी अशें उर्जावंत अशें तें एक गीत सादरीकरण जालें। हें गीत फुडें 1896 सालान रविंद्रनाथ टागोर हांच्यांनी पयले फावटी जेन्ना म्हटलें त्या दिसा पासून आतां पर्यंत हें गीत एक स्वराज्याची एक नांदी, सगळ्यां खातीर आंगार कांटो उबो रावपी आनी ताजे बोल हे स्वातंत्र्य लढ्याक उर्बा दिवपी ठरले। ह्या गिताक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांणी योग्य असो मान दिलो 1950 वर्सा। 1950 सालाक ताका म्हणजे मान्यता जाली आनी तें गीत हें आमचें सगळ्यांचें हें राष्ट्राक उद्देशून केल्लें आनी त्याच बरोबर सगळे जनते खातीर उर्बा दिवपी गीत हें ठरलें आनी आयज पर्यंत ताजो प्रवास हो सगळ्यांक खबर आसा। हें गीत फक्त बारीक गीत न्ही, बेंगालाचें पार्टिशन जावपाचें त्या वेळाच्या मार्चिंगाच्या वेळाचेर आसतलें किंवा त्या वेळाचेर लाला लजपतराय सुभाषचंद्र बोस हांच्यांनी तें केल्ल्या लढ्याचे खातीर आसतलें। वंदे मातरम हो खाली शब्द नाशिल्लो, वंदे मातरम हो शब्द म्हटल्यार एक उर्जा आशिल्ली। वंदे मातरम ह्या शब्दांत भितर एक येदी व्हडली ताकद आशिल्ली की वेगवेगळे स्तरा वयले जात धर्म आनी सगळें कांयच पळयनासतना सगळे लोक जे आसा ते एकठांय ह्या शब्दा फाटल्यान आयले आनी हे गिताक अजरामर केलें। हे गिताचे बोल इतले सुंदर आशिल्ले की ह्या भारत मातेक म्हणजे आमच्या ह्या राष्ट्राक उद्देशून करतना त्या हातून भितर ताका देवाचें त्याच बरोबर निसर्गाचें आनी भौगोलीक सगळें हाचें वर्णन करतना एक मूर्त स्वरूप दिलें आनी तेंच गीत म्हणजे अनेक जाणांनी हें गायत ते हुतात्मे जाले आनी हे स्वातंत्र्य लढ्याचो लढो जो इतलो यशस्वी केलो आनी आयज आमी हे बरे दीस पळयतात जे लोकशायेन आमी आयज सगळे कडेन उलोवंक शकता। ह्या गिताची परवड करपी कमी नाशिल्ले, काँग्रेसीन त्या गिताची परवडूय केलीच। 1923 ह्या हांगा पालिपाडा जेन्ना काँग्रेसचें जेन्ना अधिवेशन आशिल्लें त्या वेळाचेर पंडीत पालुस्कर हे जेन्ना तें गीत गावपाक जर केल्लें ताणें तांच्यांनी आक्षेपीत घेतलो आनी त्या वेळाचेर ते गिताक त्या वेळाचेरच ह्या गितान खंयचे इस्लाम धर्माच्या विरुद्ध आसा अशें कितें तांचो तो नारो लायलो आनी ही काँग्रेसची ती निती त्या वेळार आशिल्ली म्हणजे धर्माचेर लोकांक सायडीन करप, फूट घालप ती आतां पर्यंत चालू आसा। 1937 परत जेन्ना काँग्रेसचें जेन्ना कन्वेन्शन परत जाल्लें आसा त्या वेळाचेर सुद्दां काँग्रेस वर्कींग कमिटीच्या हातून भितर मुस्लीम लिगाच्या लिडरांनी ताका तेन्नाय बीन ताचेर ओपोज केल्लो, पण हें त्या वेळाचेर जाल्ली गजाल आयज सुद्दां सोंपुना। ह्या हालीं 2017 सुद्दां ज्या वेळाचेर आमचे पंतप्रधानांनी किंवा आमच्या सरकारान सगळी कडेन ह्या गिताचें गुंजन जावचें ह्या खातीर प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर ओवैसी ताणें ताचेर आक्षेप घेतलो आनी तें गांवचें न्ही हाचेर प्रयत्न केलो। तेलंगणा सरकारांनी तें थांबयलें। अशें एकच जाग्याचेर न्ही जाल्यार असंख्य अशे काँग्रेसचे वेळाचेर ह्या गिता खातीर ताजे कशे भोयो करपाक जाय ह्यो ते त्या वेळाचेर करताले ते आतां पर्यंत करपाक लागले। 2019
मध्य प्रदेशाक सुद्दां त्या गव्हर्मेंटान हें गीत जें आसा तें गांवचें न्ही हाच्या खातीर त्या वेळेचेर काँग्रेसीच्या सरकारान तेन्ना रेस्ट्रिक्शन घालून तेन्ना बॅन केलें. हें गिताक 150 वर्सां संपूर्ण भारतच न्हय जर आमचे जे कोण सगळे देशप्रेमी आसा ते जगांतलेच ज्या ज्या जाग्याचेर आसात थंय ह्या गिताचें फाल्यां हें गुंजन करतले आनी सामुहीक रित्या तेजें पठणूय करतले आनी परत एकदां ती उर्बा तीच जी तोच नेट घेवन भारत मातेच्या हातून भितर ते वंदे मातरमाचो नारो आसा तो फाल्यां सबंद राष्ट्रभर गुंजतलो. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश म्हणूनय बीन फाल्यां 11 वरांचेर ताचे पयलीं 10 वरांचेर पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या राष्ट्राक उद्देशून वंदे मातरमाच्या गिताच्या संदर्भान मार्गदर्शनी जातलें आनी ह्या गिताक परत एकदां उजाळो दिवपाक गेले वतले आनी तें आमी फाल्यां आमच्या हांगा प्रदेश कार्यालयान सकयल हें वंदे मातरम 11 वरांचेर आमच्या हांगा ताजे तुमकां सगळ्यांक आपयता, सगळ्यांक ते पळोवचें. अनेक कार्यकर्ते